Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. साखळे पालिका वेंचणुकेत 87.56% मतदान. वर्ष 2018 परस 2.5% मायन. तेन्ना 85.05% मतदान जाल्ले. बीजेपी आणि टुगेदर फॉर साखळी दोन्ही पॅनलांक जैताचो पूर्ण विश्वास. टुगेदर फॉर साखळेचो प्रवीण ब्लॅगन म्हणटा सायलंट मतदारांची भूमिका महत्वाची. जैत आमचेच. 10 आसा न्हू, म्हाका पूर्ण खात्री आहा सामकें सायलंट वोटींग चालू आहा आनी मतदार या तांकां धमकी दडपण जे येता गव्हर्मेंट सर्वंटाची मिटींग, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांची मिटींग अशें घेवन तेंचे जे दडपण हाडटा त्या खातीर ते दडपणाचे विरुद्ध लोक मतदान करतले आनी एकदांचे ते दडपणशाही आनी दडपशाही सोंपोवपाचो प्रयत्न जर लोकांनी करपाचो जाल्यार ते हे इलेक्शनाक करपाचो आहा. ट्रेंड इज गोइंग 50-50 आय वुड से 30-30 ची लढत जातली अशें म्हाका दिसता. 7 तुमचे जातले म्हणटा. हय 7+. 7+ जातले तुमी. टुगेदर फॉर सांगलीचे ऑल ओव्हर पळयत जाल्यार आमचे 10चे आतां 10 उरल्या 10चे 10 सीट येतले अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पण म्हाजेर आमी जी कामां केल्यात तेजेर आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी येतली 100% निवडून. दिसता की जो वातावरण जाल्लो आसा खंय ना खंय थोड्या लोकांचेर प्रेशर आयिल्लो आसा अशें म्हाका दिसता पर्सनली. सो त्या खातीर सायलंट वोटींग जे आसा ते ह्या फावटी खूब जावपाचें आसा आनी आमच्या पॅनलाचे 8 आतां सध्या एक ऑलरेडी आयिल्लो आसा आनी आमकां एक्सपेक्टेड आसा की आमी आनी 8 सिटाचेर निवडून येता. टुगेदर फॉर साखळेचे पॅनल आयल्या उपरांत खंय बीजेपीत गेल्लो रियाजूय परत येतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की उरलेले 10 सीट आहा ते 10 सीट आमचे निवडून येतले टुगेदर फॉर साखळीचे आनी म्हाका खंय वचपाची गरज ना. म्हाका दिसता तेंचो जो एक निवडून येयल्लो तो आमचोच आहा. फाटल्या वर्सा आमच्याच वांगडा आसलो रियाज खान म्हणटा तो बी आमच्या वांगडा येतलो आनी आमची फूल मेजॉरिटी 12चे 12 टुगेदर फॉर साखळेचे अशें आसतले. थंय आमकां ओपोजिशन म्युनिसिपालिटी आसचें ना अशें म्हाका विश्वास आसा साखळेच्या लोकांचेर. हे फावट जो सीट आसा हे फावट चेअरपर्सन तो रिझर्व आसा लेडीजा खातीर. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटा ते तुमची ना म्हणल्यार तुमची चली आतां इलेक्शन राविल्ली आसा. बीजेपीन तुमकां ऑफर दिली की तुमकां चेअरपर्सन करता म्हणून, मागीर तुमी कितें म्हणटले? पळय म्हाजी चली इज न्यू आनी बीजेपी आमकां ऑफर दिवपाचो प्रश्नूच येना. वेन वी आर कॉन्फिडंट ते आमचे फूल मेजॉरिटीन जेन्ना आमचे येता सो बीजेपी आमकां मेजॉरिटी हे दिवपाचो हे करपाचो प्रॉब्लेमूच. बीजेपी उमेदवारांक पक्षाच्या कामाचेर मुख्यमंत्र्याच्या तेक्याचेर विश्वास. गव्हर्नमेंटमधून स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये जी आता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चालली आहे म्हणजे प्रत्येक आज गोव्याचे डेव्हलपमेंट झालेले आहे हे सगळ्या लोकांना माहीत आहे. त्याच्यातमध्ये हे काय लपवायचं काहीच नाही आहे. तसंच डेव्हलपमेंट आम्हाला आमचं साखळी शहरात पाहिजे तर आमचं म्युन्सिपाल्टीमध्ये पॅनल बीजेपीचं असणं खूप गरजेचं आहे. आणि 100% जिखतले. लोक जो सरकाराचे काम पळोवन लोकांनी सगळ्यांक पावती दिल्ली आसा. हांवें सगळ्या वार्डांचेर म्हाजे बारीकान बारीक लक्ष असलें. आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे असले, आमच्या कार्यकर्त्यांचे असले, दोतोराचो आमचो सारको फावटीन फावट मार्गदर्शन गावताले. तेतून म्हाका दिसना खंय आमकां प्रॉब्लेम जातलो कसो. व्हेरी इजी आहा आमकां. ऑफकोर्स आयज जी आमी कितें उबी आसा कार्यकर्ता म्हणून आमकां जो पालव आसा आमच्या नेतृत्व भौमानेस्त सीएम प्रमोद सावंत ताच्याच खातीर आयज तुमी जो सपोर्ट पळयता हो तांचो अर्दो सपोर्ट आसा म्हणून हांव फुडें सरलेलें आसा. हें जे सगळी टीम वर्क आसा आनी तातूंत आमचो निश्चय हो विजय आसा. साखळेच्या 31 उमेदवारांचो फुडार सिलबन. बीजेपी आणि टुगेदर फॉर साखळेचे उमेदवार सोडून कांय अपक्षूय आसात. ते कोणाची मतां फोडटात काय जिखतात हाचेर दोन्ही पॅनलांची नदर. ते वाऱ्या वटेन सूप धरपाचे. 87.56% हे साखळी आयज मतदान जाल्लेले आसा. सुमार 31 कॅन्डिडेट आहा तांचे सगळे भवितव्य आयतारा कळटले. आयतारा रिजल्ट सकाळी 8 सुरू जातलो. मल्टीपर्पज हॉल जो साखळे आहा थंय जातलो डिक्लेअर करपाक येतलो. फ्रंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आणि चेतन गवस.